भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चान केलो परत ऑर्गनायज केला आणि हो ॲक्च्युली एक ऑल गोवा टुर्नामेंट आयज मुरगांवचे खूब टिमी आहे 40 सुमार टिमी आहे एक मुरगांव कोण जिखता ते मागीर ऑल गोवा लेवल वयतले ऑल गोवा कोण जिखता ते मागीर ऑल इंडिया लेवल वयतले हो प्रोग्राम स्पोर्ट्स प्रोग्राम कबड्डी आमची गेम गोंयांचो प्रोमोट ना आणि आमचे भारतीय जनता पार्टी युवान कबड्डी खूप प्रोमोट केले स्वाती हांव भारतीय जनता युवा मोर्चाक हांव एप्रिशिएट करता की आयज तेंच्यांनी हो कार्यक्रम घडोवन हाडला। आयज हो कार्यक्रम आसा तो फक्त कबड्डी मलखाम आनी मलखाम रोप ह्यो ज्यो गेमी आहा ज्यो खेळ आसा तो हिंदुस्थानाचो एक ओल्ड खेळ आसा आनी ह्या खेळाक कोणी प्राधान्य दिवंक ना। आयज तुमी पळयलें आसलें हांगा मलखाम आनी मलखाम रोप हे दोन कार्यक्रमान इतले भुरग्यांक उत्साहात हाडले आनी इतली मजा दिसली की ह्या कार्यक्रम ह्या स्पोर्ट्साक आमी प्राधान्य दिवपाक जाय, प्रोत्साहन दिवपाक जाय। आनी ह्या आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या आमच्या नरेंद्र भाई मोदीन यांच्यानी एक हे निमाणो जो आसतलो तेन्ना तो त्या ह्या कार्यक्रमाक चीफ गेस्ट म्हणून आसतलो। आमकां सगळ्यांक गर्वाची गोष्ट आसा आयज आमच्या वास्को मतदारसंघात मुरगांव तालुक्याचे हो कार्यक्रम हांगा घडोवन हाडलेलो आसा आनी म्हाका एक आनीक बरें दिसता फूल साऊथ गोवान जे हो चवथे सेक्शन जाल्लेले आहा आनी चवथ्या सेक्शनान आयज हांगा ह्या मतदारसंघान 30 टिमी पार्टिसिपेंट जाल्ले आहा।